नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज संसदेत संविधानाच्या चर्चेचो निमाणो दीस. भाजपा सरकारान संविधानाची आत्मा लोकां मुखार मांडल्या. किरण रिजिजू हांणी केले उलोवप. उत्तर प्रदेशातल्या संभल वाठारात 44 वर्सां सावन बंद आशिल्ल्या शंकराच्या देवळाची दारां जाली उक्ती. जिल्हाधिकारी आणि पुलीस अधीक्षक हांणी केली कारवाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात डायलिसीस केंद्राचे केले उक्तावण. राज्यात वाडट्या मूत्रपिंडाच्या दुयेसाविशीं उक्तायलो हुस्को. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी पेडेच्या पुनर्रचित रनिंग ट्रॅकाचे केले उक्तावण. लोकांनी ट्रॅकाचो वापर करतना जबाबदारीन वावुरचे, खेळा मंत्र्यांनी केले आवाहन. आणि बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट खेळा सर्तीत आयज तिसऱ्या कस लावपी खेळाचो पयलो दीस पावसाक लागून जालो रद्द. फाल्यां अर्दवर पयलीं सुरू जातलो खेळ. आता खबरो विस्तारान. काल सावन संसदेत सुरू जाल्ल्या संविधान विशयक चर्चेचो आयज दुसरो आणि निमाणो दीस आशिल्लो. काल जाल्ल्या चर्चेची सुरवात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केल्या उपरांत प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव आणि हेर फुडाऱ्यांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उलोवपा सयत ह्या चर्चेक विराम लायतले. आयज ह्या चर्चेक सुरवात करतना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू आणि भाजपा सरकारान संविधानाची आत्मा लोकां मुखार मांडल्या आणि संविधानात मांडिल्ल्या साबार मूल्यांची अंमलबजावणी केल्या अशें सांगले. हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है. मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है. जो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट. मैंने चेक किया है किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है. हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है. तशेंच आदले मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ह्या चर्चेत भाग घेतना राहुल गांधी हांचेर टिका करीत काय लोक फकत संविधानाचे पुस्तक घेवन भोंवता पूण तातूंतल्या आशयाचे तांकां कांयच ज्ञान ना अशें सांगले. संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं. अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी उन्होंने लिखते हैं, our constitution was crafted by the finest and most emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments. वो इनकी नेहरू की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं. और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी allowed the debate provisions to protect the basic freedom. इसमें लिखा है, were it not for the strength of the document, Indira Gandhi would have been compelled to end the darkest episode in independent India by ending the. यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आयोजित 4थ्या मुखेल सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत उलोवप करतले. काल सुरू जाल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या परिषदेचे मुखेल ध्येय राज्यांमदी भागीदारी वाढोवन एकठांय काम करपा खातीर एक समान उदरगतीचो आराखडो तयार करप आणि ताची अंमलबजावणी करप हो जावन आसा. ह्या परिषदेत साबार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुखेल सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ञ वांटेकार जातले. ह्या परिषदेचो ह्या वर्साचो विशय उद्यमी, रोजगार आणि कुशळटाय वाडोवप असो आसा. ह्या विशया अंतर्गत ह्या परिषदेत उत्पादन, सेवा, ग्रामीण बिगर शेतकी, नागरी, नवीकरणीय ऊर्जा आणि अर्थव्यवस्थेचेर भर दितले.
आयज उत्तर प्रदेशातल्या संभल वाठारात विवादीत शाही जामा मशिदीचे प्रकरण तापिल्ले असतानाच खबुसराय हांगा फाटल्या 44 वर्सां सावन बंद पडिल्ले शंकराचे देऊळ पुलिसांनी उक्ते करपाची घडणूक मुखार आयल्या। 1978 सावन आयज थंयचे जिल्लोधिकारी आणि पुलीस अधीक्षक हांच्या हजेरेत उक्ते जाले। त्या वाठारात बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि वीज चोरीच्या प्रकरणाचेर कारवाय करतना पुलिसांक बंद पडिल्ल्या ह्या देवळाविशीं माहिती मेळ्ळी। पुलिसांनी देवळाच्या आदल्या भटाक आपोवन देऊळ उगडून देवळात नितळसाणीची कामां केल्यात। आयज केल्ल्या कामांविशीं थंयचे जिल्लोधिकारी राजेंद्र पैसिया हांणी पत्रकारांक सविस्तर माहिती दिल्या। मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है। एक ओर से खाली था, तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी। 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो 40 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। आयज नवी दिल्लीत आयोजित खासा कार्यावळीत भारतीय टपाल आणि दूरसंचार तशेंच लेखा आणि अर्थीक सेवेचो 50वो स्थापणूक दीस मनयलो। ह्या कार्यावळीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी वांटो घेतलो। कार्यावळीत मार्गदर्शन करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी लोकशाय ही फकत व्यवस्थेचेर न्हय जाल्यार मुळाव्या मूल्यांचेर आदारून आसता अशें सांगलें। Democracy thrives not just on systems, but on core values. It has to be centered on the delicate balance of expression and dialogue. These twin forces, expression and dialogue, shape democratic vitality, where progress is measured not by individual positions, but by the broader societal benefit. Today's institutional challenges from within and without often stem from the erosion of meaningful dialogue and authentic expression. अभिव्यक्ति का उद्गार और सार्थक संवाद दोनों ही प्रजातंत्र के अमूल्य आभूषण। अभिव्यक्ति भी और संवाद भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है। केंद्र सरकाराच्या फुडाकारान दूरसंचार मंत्रालयाच्या सुमार 5 लाखां परस चड निवृत्ती वेतन धारकांक वेळार आपले निवृत्ती वेतन मेळपाक मजत जाल्या हे विशीं दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी ह्या कार्यावळीत खोस उक्तायल्या। Over 5 lakh pensioners in our communications family, from BSNL to MTNL to the Department of Telecom. And all of these pensioners today through the Samman platform receive their pension on time and the right amount thanks to our family support. अतिरिक्त कृषी ऋणाची मर्यादा आता 1,60,000 वेल्यान वाढोवन 2 लाख रुपया केल्या अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेन जाहीर केला। आरबीआयच्या ह्या निर्णयाक लागून शेतकी क्षेत्र आणि कृषी संबंधी कामां खातीर रीण आणि वाडट्या लागवडीक पुराय करपाक मजत जातली। आरबीआयन देशभरातल्या बँकांक निर्देश दिल्यात की तांणी दरेकाक कृषी संबंधी कामां खातीर 2 लाख रुपया मेरेन मजत करची। हे विशींच्या संशोधित दिशा निर्देशांक बेगोबेग लागू करचे अशें आरबीआयन सांगला। तशेंच हे विशीं व्यापक रितीन प्रचार करपाचे निर्देश लेगीत आरबीआयन दिल्यात। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर।
डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात डायलिसीस केंद्राचे उक्तावण केले। ह्या वेळार उलोवप करतना मूत्रपिंडा संबंधित दुयेंसां दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान मुखेलमंत्र्यांनी ते विशीं हुस्को उक्तायला। तशेंच आपल्या उलोवपांत तांणी राज्यांतल्या दोतोरांक आनी हेर वैजकी कर्मचाऱ्यांक खासा करून मधुमेह आशिल्ल्या दुयेंतींक मूत्रपिंडाच्या दुयेंसा विशीं जागृत करपाचो उलो मारला। ह्या व्यासपीठा वयल्यान समेस्त गोयच्या जनतेक आव्हान करता, याद करात ते दीस गेल्या 10 वर्सांच्या पयलीं एकूच गोवा मेडिकल कॉलेजीत डायलिसीस युनिट आशिल्लो। मोजके 8 ते 10 लोकांक दिसाक डायलिसीस घेवचे पडटाले आनी तितकेच लोक इट इज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ आमी जेका म्हणटा की 70 जाल्या उपरांत बीन खंय तरी तांकां डायलिसीस घेवची पडटाली। ताच्या पयलीं कोणाकूच डायलिसीस घेवची पडनासली 70 जाल्या उपरांत। आनी 70 जाल्या उपरांत ते लोक डायलिसीस घेताले। आज प्रत्येक तालुक्यान म्हणजे डायलिसीस युनिट आमकां सुरू करचो पडटा। हांव आतांच विचार करतालो की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयच्या घडीक 230च्या वयर इन्क्लुडींग प्रायवेट मोर दॅन म्हणजे 230 हांव म्हणटा 250 पर्यंत डायलिसीस युनिट आसा आनी तरी सुद्दां आपलो नंबर लागना म्हणून लोकांची झगडी आहा। त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी आपलो नंबर केन्नाच येवचो न्हू हाज्या खातीर प्रयत्न करचो। आपलो नंबर केन्नाच डायलिसीस युनिटाच्या नंबराचेर लागचो न्हू हाजो प्रयत्न प्रत्येक गोंयकारान विचार करचो पडटलो आनी तो जर केलो जाल्यारूच आमी म्हणजे ह्या डायलिसिसा पासून वाचूंक शकतले। खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी काल जाल्ल्या कार्यावळीत पेडे हांगा खेळा संकुलात रनिंग ट्रॅकाचे उक्तावण केले। हे कार्यावळीत खेळा संचालनालयाचे संचालक अरविंद खुटकार, गोय खेळा प्राधिकरणाच्यो कार्यकारी संचालक डॉक्टर गीता नागवेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या प्रकल्पाविशीं पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना हो रनिंग ट्रॅक लोकां खातीर जरी उक्तो आसलो तरी आसतना लोकांनी जबाबदारीन ताचो वापर करचो आनी शिस्त बाळगुची अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलां। एथलेटिक्स जी आमची भुरगीं जी आसात तांचे कोच जे आसात ते सकाळचे 6 वरांपासून ते 7:30 सकाळचे वरांपर्यंत प्रॅक्टीस करतात। त्या वेळाचेर जे आमचे जनरल लोक जे आसात जे आम पब्लीक जे आसात तांकां ह्या ट्रॅकाचेर तशें वॉकिंग करपा खातीर किंवा रनिंग करपा खातीर वी विल नॉट गोइंग टू अलाव, कारण देर इज अ ट्रेमेंडस डिस्टर्बन्स टू द एथलेट्सां खातीर डिस्टर्बन्स जाता। आनी दुसरी गोष्ट सांजे 4 ते 6:30 वरां ही एक्सक्लुसिवली विल बी ओपन फॉर द स्टुडंट्स और द चिल्ड्रन्स हू आर गोइंग टू प्रॅक्टीस ईच एंड एवरी डे। ताजे नंतर आनी मदीं जो आसा पयलीं हो आमचे जाणटे जे आसात किंवा जेंकां वॉकिंग खातीर यूज करपाक जाय दे कॅन यूज ओनली लास्ट 3 लेन्स। सगळ्योच काही गोष्टी ओपन केलो म्हणल्यार ते जावपाना। आनी हांव इतलेंच मागतलो जो कोण हो सिंथेटीक ट्रॅक वापरतात तांच्यांनी डिसिप्लीन आनी तेजे बरोबर तेजे मेंटेनन्स दृश्टिकोनांतल्यान थोडोसो विचार विनिमय करचो, आपलो असो ट्रॅक हो तांच्यांनी उपयोग करचो, इतलेंच म्हजी सगळ्यांक मागणी आसा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल मुंबईत आयोजित संवसारीक हिंदू अर्थीक मंच ह्या वर्सुकी परिशदेत वांटो घेवन गोंयची विकसीत भारतावटेनची वाटचाल ह्या विशयाचेर उलोवप केलें। गोंयची संस्कृताय आनी दायजा विशीं तशेंच आमच्या पारंपारीक लोककला आनी सांस्कृतीक संपन्नताये विशीं ह्या वेळार तांणी भर दिलो। तशेंच कार्यावळीत आस्पावीत वेवसायिकांक गोंयांत हरीत वेवसाय सुरू करपा खातीर तांणी आवाहन केलां। हिंदू इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे मैं एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा कि डेफिनेटली आप सभी लोग ऑलरेडी यू पीपल आर इन द बिजनेस
बट गोवा जैसे छोटे राज्य में भी देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर टू डू द बिजनेस which is we are always promoting the green businesses, we are always promoting the tourism, IT, renewable energy, इस तरह के बिजनेस हम प्रमोट कर रहे हैं। और विथ अगेन आप लोगों को मैं गोवा में इनवाइट करता हूं, आप लोगों को किसी को यानी इस तरह के जो ग्रीन बिजनेसेस में इंटरेस्ट है वो सभी लोग ग्रीन इस टाइप के बिजनेसेस में गोवा में इन्वेस्ट करें। आप लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म में कुछ भी मदद लगे तो नो डाउट इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड इज देयर, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इज देयर, वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन इज ऑल्सो देयर, बट बिसाइड्स दैट माय ऑफिस इज ऑल्सो रेडी टू सपोर्ट यू पीपल टू इन्वेस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा। या कार्यावळीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी लेगीत उलोवप केले। आपल्या उलोवपांत तांणी तंत्रज्ञानाच्या बळार देशाच्या उदरगतीक नेट दिवपाचेर भर दिलो। तशेंच तंत्रज्ञान हे समावेशक आशिल्ल्यान जाती धर्म आनी हेर भेदभावाचो तातूंत आस्पाव जायना अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केले। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था को हम लोग तेजी से आगे ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव होती है। टेक्नोलॉजी ये समझती नहीं है कि ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है, औरत है या आदमी है। टेक्नोलॉजी में तो ये तय होता है कि एक वर्चुअल क्यू होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इस आधार पर टेक्नोलॉजी काम करती है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समता की, जिस समरसता की बात हम लोग करते हैं उसको अचीव करने के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है, जिस टूल के आधार पर आने वाले दिनों में एक विकसित इस प्रकार का महाराष्ट्र हम लोग तैयार कर रहे हैं। आयज केंद्रीय रस्तो महामार्ग आणि येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी समाज माध्यमावरवीं गोंयांत मडगांव बायपास ते कुंकळे मजगती धावपी राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या 4 पदरीकरणा खातीर 747 कोटी रुपया मंजूर जाल्ल्याची घोषणा केल्या। या प्रकल्पांतर्गत 4.45 किलोमीटर सपदरी उड्डाण पुलाचोय आस्पाव जाता। हो महामार्ग मुंबई ते कन्याकुमारी कॉरिडॉराचो एक भाग असून मडगांव ते कुंकळे जोडटना तातूंत नावेली, धर्मापूर, सिर्ली, चिंचोण्या आणि पांजरकोण वाठार आस्पावीत जातलो। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या यत्नांक धन्यवाद भेटयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी समाज माध्यमाचेर संदेश घालो। केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज छत्तीसगडातल्या नक्षलग्रस्त वाठारांक भेट दितले। मार्च 2026 पयली राज्यांतल्यान नक्षलवाद पुरायपणान ना करपाचो निर्धार मंत्री शहा हांणी केला। या नदरेन आयज सावन सुरू जावपी ह्या 3 दिसांच्या दौऱ्यात घरमंत्री नक्षलग्रस्त राज्यांत सुरू आशिल्ल्या प्रतिबंधक उपाय येवजण्यांचो नियाळ घेतले। तशेंच ते ह्या वेळार नक्षल पीडित कुटुंबियांची लेगीत भेट घेतले। घरमंत्री रायपुरात सुरक्षा नियाळ बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळपाचे आसात। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर।
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। विसेवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। पुष्पा 2 हो चित्रपट संवसारीक पावड्यार नामना जोडटा आसतनाच काल ह्या चित्रपटाचे अभिनेते अल्लू अर्जुन हांकां पुलिसांनी अटक केली। हैदराबाद हांगा एका चित्रपट घरात चित्रपटाच्या प्रदर्शनाक अचकीत हजर जाल्ल्या तांच्या चाहत्यांनी एकदम तांकां मेळपाक धांवपळ केल्ल्यान त्या धांवपळीत एका बायलेक मरण आयलें जाल्यार एक ल्हान भुरगो गंभीर जखमी जाला। ह्या फाटभुंयेर अल्लू अर्जुन हांकां जबाबदार थारावन पुलिसांनी तांच्या आड कारवाय केली। आज सकाळी ह्या प्रकरणांतल्यान तांकां जामीन मंजूर जाल्ल्यान अल्लू अर्जुन बंदखणींतल्यान भायर आयल्यात। त्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना आपूण कायद्याक पालव दिवपी नागरीक आसा आनी ह्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्या बायलेच्या घरच्यांच्या दुखात हांव सहभागी आसा अशी प्रतिक्रिया अभिनेतो अल्लू अर्जुन हांणी दिल्या। Loss of the death of a person. It's a very challenging situation for the family. It's a very challenging situation for the family. And Ante, I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and for all the people across. Thank you so much. दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपती विरोधातलो महाभियोग प्रस्ताव मान्य जाला। 204 संसद वांगड्यांनी ह्या प्रस्तावाक समर्थन दिला। संसदेत हो प्रस्ताव मान्य जाल्या उपरांत संसदेच्या भायर लोकांनी खोस उक्तायली। संसदेत प्रस्ताव मान्य जाल्ल्यान राष्ट्रपतींक ह्या पदावेल्यान काडून उडयला। आता कार्यवाहक राष्ट्रपतीचो पदभार प्रधानमंत्री सांबाळटले। दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती पदाच्या शक्तीचो कथित दुरुपयोग आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य उल्लंघनाविशीं उप्राशिल्ल्या प्रश्नांक लागून हो व्हड निर्णय पळोवपाक मेळटा। संघर्षात फशिल्ल्या सिरिया देशांतल्यान भारतात परत एकदा यशस्वीरित्या थंय अडकल्ल्या 7 भारतीय नागरिकांक आयज मायदेशात परत हाडल्यात। हे आदी 12 डिसेंबर दिसा केंद्र सरकारान खासा तजवीज करून सिरियात अडकल्ल्या 75 भारतीय नागरिकांक भारतात हाडपाची यशस्वी मोहीम केल्ली। आयज दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार देवल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना सिरियातल्यान भारतात आयिल्ल्या नागरिकांनी केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानतना सुरक्षितरित्या मायदेशात पाविल्ल्याविशीं सुशेग उक्तायलो। यहाँ ग्लेन बिजनेस के थ्रू हम अगस्त में गए थे सीरिया, तो वहाँ पे 4 मंथ ड्यूटी किए। अचानक अपना प्लांट में हम लोग जॉब ही कर रहे थे, एक बाद अचानक रॉकेट दिखाई दिया। पूरा रॉकेट 2-2, 3-3 रॉकेट चलने लगा प्लांट से। तो हम लोग अपना ये रॉकेट जब चलने लगा तो अपना एम्बेसी को इन्फॉर्म किया हम लोग। बाकी वहाँ पे हालात बहुत क्रिटिकल है। पर डे ऐसा कोई रात ना हो जो रात में हम लोग रॉकेट की आवाज़ ना सुने हो, गोली बंदूक की आवाज़ ना सुने हो। लेकिन हम लोग एम्बेसी को कांटेक्ट किए तो एम्बेसी हम लोग को सेफ जोन में लेकर गया, कोई ख़तरा नहीं था। बहुत सपोर्ट करा हम लोगों की एम्बेसी ने, बहुत अच्छे होटल में रखा, खाना अच्छे से खिलाया लोग, हर चीज़ की फैसिलिटी दी। वहाँ बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बुरा बोले तो बहुत ही ज़्यादा। कभी ऐसा देखे नहीं हम लोग तो इंडिया में दीपावली का ही रॉकेट देखे, वहाँ रियली रॉकेट देखे और गोलियों की आवाज़ सुन के अभी भी धक धक हो रहा है। वो सब सोच के तो मैं बता नहीं पा रहा कि कैसा था। हमारी इंडियन एम्बेसी बहुत सपोर्ट करी, इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू। आयज ऑस्ट्रेलियाच्या गाबा हांगा आयोजित जाल्लो बॉर्डर गावस्कर सर्तीचो 3रो कस लावपी क्रिकेट खेळ पावसाक लागून बंद करचो पडलो। ह्या सर्तीत हे आदी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान दरेकी एक खेळ जिखून बरोबरी केल्ल्यान आयज जावपी खेळ महत्वाचो आशिल्लो। पूण परत पावसाक लागून आडखळी आयिल्ल्यान फाल्यांचो खेळ अर्दवर पयलीं सुरू करतले। आयचो खेळ सुरू जातकच ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान एकूय गडी वगडाय नासतना 28 धांवड्यो नोंद केल्यात। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला।
आणि आता खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। आयज संसदेत संविधानाच्या चर्चेचो निमाणो दीस। भाजपा सरकारान संविधानाची आत्मा लोकां मुखार मांडल्या। किरण रिजिजू हांणी केले उलोवप। उत्तर प्रदेशातल्या संबल वाठारात 44 वर्सां सावन बंद आशिल्ल्या शंकराच्या देवळाची दारां जाली उक्ती। जिल्लोधिकारी आणि पुलीस अधीक्षक हांणी केली कारवाय। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात डायलिसीस केंद्राचे केले उक्तावण। राज्यात वाडट्या मूत्रपिंडाच्या दुयेंसाविशीं उक्तायलो हुस्को। खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी पेडेच्या पुनर्रचित रनिंग ट्रॅकाचे केले उक्तावण। लोकांनी ट्रॅकाचो वापर करतना जबाबदारीन वावुरचे खेळा मंत्र्यांनी केले आवाहन। आणि बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट खेळा सर्तीत आयज तिसऱ्या कस लावपी खेळाचो पयलो दीस पावसाक लागून जालो रद्द। फाल्यां अर्दवर पयलीं सुरू जातलो खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।